उगवे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक लागून लोकांक त्रास जातात। एका वटेन शेतां जाल्यार दुसरे वटेन देऊळ आसा, देखून महामार्ग हुपून वतलो जाल्यार ह्या लोकांक तारीवेली कसरत करची पडटा। रस्तो नाशिल्ल्यान फाटली 2 वर्सां शेतांय करपाक मेळनात। ताका लागून सर्व्हिस रस्तो बेगोबेग करून दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। तुमका हॉरान दाखयले सर आणि भुरगे कसे येतात जीव मुठी धरून येते सर। जस्ट तुम्ही मातशे आम्ही रिक्वेस्ट तुमच्या पाया पडटा बेडाक व्हिजिट करा सर। आणि मळ्यातले बी कसे गोळ मारून रोडार येतात जाणटी आणि 2 वर्सां हेंका लागून शेती पडिना। हांव सांगता हेंका लागून पडिना आणि शेती येदी व्हडली डॅमेज जाल्या ऑलरेडी सर। 2 लेग्स बुडयले आमचे त्यांच्याकडे पाया पडले। आम्ही माशी वाट सध्या पॉवर टिलर व्हरपाक दिया आमका वचून सध्या करा म्हणून पाया पडलो हांव आमच्या सर। लास्ट मोर दॅन 2 इयर्स तो पाइपलाइनिंग लागून तो इतलो एरिया थोडं फक्त हेंचे फक्त सर आर्ग्युमेंट करतात आणि काम काय ना। आम्ही डायरेक्ट आयत सर उलयता दुखताय आमचे भुरगे काम काय ना म्हणा इतले काम केला ते हायवेचे केला हायवे झाला हेंचे काम किती झालं पहिली तर गावचं काय ना काय काम असा काय ना हेंच्यानी प्लॅनिंग करून द्यायचं। हायवे येताना अरे गाव येतो म्हणलं हायवे कित्याक जावं तर गाव बुडता आणि पंचायत गरज काय त्याच्या एंटायर विलेज ही रेव्हेन्यू विलेज सर। आणि हे सांगतात त्या प्लॅनाचे ना पहिलीपासून आम्ही प्लॅन फक्त तुम्ही पंचायतीत दिया इंडिव्हिज्युअल कोणाक दिवू नका। थंय वचून कोणाक पळोवंक मेळटलो कितें आसा तें सगळे सारखे। तुम्ही तो जो रस्तो केला तो पयलीं कितें आमकां पयलीं घरांतली आमकां घरांनी येवपाक वाट बंद करून तो रस्तो करूं नाका। जर लँड इक्वेशन जावंक ना किंवा आनी कितें जावंक ना तर तुम्ही त्यावर स्टॉप धरा आणि आमचे सध्या वाट आहा ती बंद करूच तरी नाका नाही। आम्ही लोकांक भुरग्यांक आमी वाट बंद केलेली आसा विचार सांगा तांकां हांव तुमकां दाखयता न्हू। हातून फक्त एकीच कडे हांगासर तेंच्यांनी तो अंडरपास दवरला तितलो आणि बाकी देवळाकडे जो मेन आमकां तेंच्यांनी 0 दिता म्हणून सांगलेलो थंय कांयच ना। शेतान वचूंक कोणाकूच मेळना। पळय लास्ट 2 वर्सां ही एंटायर शेती पडींग आसा। अंडरपास आसा हांगा एक अंडरपास आसा इतकोच। हे जॉग्राफिकल कंडिशन सर। हो वयलो कॅनल गेल्लो आसा हो गुगल मॅप। ही सगळी सकयल शेतां आणि मागीर ही न्हंय हाचो व्हडलो आसा मातसो ताचेर गांवाचो हे डिटेल मेळना म्हणून हो दाखयल्लो। हे जॉग्राफिकल कंडिशन ही न्हंय हो एंटायर विलेज ही नॅशनल हायवे आणि हाचे सकयल सगळो हो पिंक दिसता तितलोय सगळो मळो ही सगळी शेतवड जी आसा नारळ आणि कितें नाल्लाची आणि कसली झाडां बिडां आसा ती असो मातसो तुमकां जॉग्राफिकल कंडिशन। सर्व्हिस रोड खंय केला हेंच्यांनी हायवे सगळो केला। सर्व्हिस रोडा खातीर आमकां प्रत्येक फावटी आमकां रस्तो आडोवचो पडटा धरणे करचे पडटा ऑफिसरा कडेन येवन सांगचें पडटा। हे वर्बली सांगतात आनी वयतात अंडरटेकिंग दिनात ना। ही इज टेलिंग दॅट लॉ हॅज टू बी अबायड थोरली म्हणटात तो सायडीतले जेन्ना एक्सकॅवेशन करता पळय सायडीन तुम्ही विजीट करा कितक्यो दोंगर आसा पळय माती कोणें हेंच्यांनी घातल्या रस्त्याक हेंकां परमिशन आसा। इट इज इल्लीगल कन्वर्जन तांचेर कोण एक्शन घेतलो। सर्व्हिस रोड असता लेट मी फिनिश म्हाका सांग सर आता हायवे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करता इन कन्व्हिनियन्स ऑल द पीपल सर्व्हिस रोड कोणी करा गोवा गव्हर्नमेंट करा नॅशनल हायवे अथॉरिटी करा कोणी करा करूंक नाका सर। सर्व्हिस रोड पयलीं करप आनी मागीर तेंच्यांनी हात घालप खंयसरूच सर्व्हिस रोड ना। हो सांगता लँड एक्विजिशन करूंक जाय हे करूंक जाय हेणे इतको कायदो केला। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळवणीकर।